हांव डॉक्टर संदेश चोडणकर, गोवा एम स्टेट प्रेसिडेंट. जशें तुमकां खबर आसा त्या प्रमाणे काल आमचें जें एक फंक्शन जालें, तातूंत आमी लिव्हिंग वील म्हणजे एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्हज हे आमी आमच्या गोंया राज्यान आतां ऑपरेशनलायज केल्लें आसा. आतां एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह ऑर लिव्हिंग वील म्हणजे कितें? म्हणजे आतां आमच्या दोतोरकेचो जो पेशंट आसता, आमच्या प्रोफेशनाचें मेन ड्युटी कितें आसता, की पेशंटाक क्युअर दिवपाचो. पूण केन्ना केन्ना अशें सिच्युएशन येता की आमी अ, अशे डिसिजीस केन्ना केन्ना पेशंटान आसता की ताका आमी क्युअर दिवंक शकना किंवा देर इज नो होप फॉर पॉसिबल क्युअर. आणि अशें सिच्युएशन येता की पेशंट परत आमचे रिवर्ट जावंक शकना. म्हणजे तो प्रोग्रेसीव डिसीज म्हणजे तेजें जें दुयेंस आसता तें प्रोग्रेसीव आसता, म्हणजे फुडें फुडें वचत आसता आणि पेशंटाचो जो एंड आसता हो शुअर आसता. म्हणजे अशे जे पेशंट आसता हेंच्या खातीर एक आमी ही एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह विच इज बेस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स इन जानेवारी 2023 ते आमी आतां ऑपरेशनलायज केल्लें आसा. म्हणजे आतां अशा पेशंटांनी जे आयसीयून आसता, ऑन व्हेंटिलेटर, अनकॉन्शियस स्टेट, त्यांनी जर हे एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह लिव्हिंग वील आपली पयलींच बरोवन दिल्ली आसात, तर अशा पेशंटाक आतां डॉक्टराक एक मुभा आसता की त्यांनी तेजो जो लायफ सपोर्ट आसता तो विथहोल्ड किंवा विथड्रॉ ते करूं शकता. पण ही लिव्हिंग वील जी आसा ही पेशंटान इन सेन्सीस म्हणजे तो जेन्ना सेन्सिसान लिव्हिंग वील म्हणजे तशें इट्स वील मेड मच अहेड ऑफ टायम when the patient is in senses, and this will state that how he should be treated or how he should live this world in a dignified way. म्हणून ही हेची लिव्हिंग विलची हे आमी एक ती मेन एम आसता. आता it is like having a dignified death. Now everyone has right to live, but there is also something called as the right to die. So if you want to have a dignified death, non-traumatic death, like prolonged ventilation नाका हें नाका, तर ही लिव्हिंग वील जर आमी पयलींच करीत जाल्यार आमी हें सगळें अवॉयड करूंक शकता. हातूंत सगळ्यांत मोठो फायदो म्हणजे पेशंटाचो जो ट्रॉमा आसा तो सेव जाता पेशंटाक. एट द सेम टायम तेजे जे रिलेटिव्हज क्लोज बाय कोण नियर एंड डियर वन्स आसता, तांकां जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल आनी फायनान्शियल ट्रॉमा हितून ते जे कोण फॅमिली मेंबर्स आहात तेंचे तांकां तितूनच्यान रिलीफ मेळूंक शकता. सो अशें एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह ऑर लिव्हिंग वील आतां ऑलरेडी आमी ते इट्स ओपन फॉर पब्लीक एंड ऑपरेशनलायज ऑलरेडी इट इज डन. आणि जे हेचो एक प्रोसेस आसता एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह तुमी जर लिव्हिंग वील ही करपाची आसा, सर तुम्ही इन युअर फुल सेन्सेस you have to sign this living will, and it is in presence of two witnesses, okay, and one gazetted officer has to countersign, and the witnesses has to be convinced that the पेशंटाक जे कितें लिव्हिंग विलान जे बरयल्लें आसा ते ताका सगळें that he has understood whatever is written in living will. ते जालें की ती लिव्हिंग वील एक कॉपी पेशंटाचे जी फॅमिली आसा ताजे कडेन उरता, एक कॉपी पेशंटाच्या डॉक्टरा कडेन फिजिशियन जो फॅमिली फिजिशियन तेजे कडेन वता, आणि तिसरी कॉपी आसा इट गोज टू अ नोडल ऑफिसर हू इज अपॉइंटेड बाय द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. सो थ्रू मामलेदार इट गोज टू द नोडल ऑफिसर, आणि वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड म्हणजे जेन्ना आमकां ती जी गरज भासतली इन फ्युचर पेशंटाक जेन्ना अशे स्टेजीन वता जेन्ना तो इज नॉट इन सेन्सीस, तेन्ना ती आमी ही लिव्हिंग वील एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह रिट्रायव करूं शकता. आणि त्याच्या त्या विला प्रमाणे पेशंटाचो जो सपोर्ट आसा तो आमी विथहोल्ड किंवा विथड्रॉ करूं शकता. पूण हे विथड्रॉ आनी विथहोल्ड हो सपोर्ट जो करता that is also certified by panel of doctors. There is something called as primary medical board and there is something called as secondary medical board. So the living will is checked by this primary medical board, and then it is certified that now this patient we can withdraw the or withhold the support. Now this is again it goes to another panel of doctor which is called as secondary medical board, who will ratify the decision taken by the primary medical board. आणि जर सेकंडरी मेडिकल बोर्ड एग्री जालो जाल्यार हॉस्पिटल जे आसता, डॉक्टर ट्रिटींग डॉक्टर आसा, तो पेशंटाचो लायफ सपोर्ट विथहोल्ड ऑर विथड्रॉ करूं शकता. हे आता ऑपरेशनलायझेशन जशें जालें लिव्हिंग विलाचें, की एक लोकांक कळ्ळें की बाबा हें आपली बाबा सगळी आपली परिस्थिती अशी आसा की तेन्ना आपल्याक ट्रिटमेंटाचो कांय फायदो ना, तेन्ना सगळ्या फॅमिलीक त्रास दिवच्या पेक्षा किंवा
फायनान्शियली ऑल्सो इट इज अ त्रास दिवच्या पेक्षा आपले ते बाबा आनी फुडें कांय करूं नाका हें जर पयलींच हांवें सांगून दवरलें जाल्यार म्हज्या फॅमिलीकूय डिसिजन घेवपाक बरें पडटा कित्याक नाजाल्यार तांकां एक ओगीच तांच्या मनान आसता की आपूण करता तें बरोबर करता काय ना लोक कितें म्हणटले हो कितें म्हणटलो तो कितें म्हणटलो हातूनच लोक घुस्पून उरतात प्रॉब्लेम कशें आहा व्हेंटिलेटेड बेड्स आहा व्हेंटिलेटर आशिल्ल्यो बेड्स आमी पयले कोविडा वेळार किंवा व्हेंटिलेटर बेड्स सामक्यो कमी आसा आनी जाका खरंच गरज आहा पळय ताका ती मेळना कित्याक असले पेशंट अननेसेसरी ट्रिटमेंट घेवन व्हेंटिलेटर बेड सगळे ऑक्युपाय केल्ले आसा सो हें जर केलें तातूंत दोन फायदे आहा एक म्हणजे व्हेंटिलेटर बेड वील बी अवेलेबल कोणाक जाय ताकाच मेळटली सारकी दुसरें अननेसेसरी जे पयशे खर्च जाता पेशंटाचे ते कमी जातले ग्रीफ जी उरता म्हणजे हांगा पेशंट व्हेंटिलेटराचेर आसा पण भायर जे रिलेटिव्ह बसून आसता तांची कामां सगळीं उरता सगळी फॅमिली इज इनवॉल्ड इन दीस हें सगळें कमी जावंक शकता आनी एक पीसफूल एक्झीट आपल्या नियर अँड डियर वनांक आमी दिवंक शकता म्हणजे बाबा ताका सामके त्रास काडून तो खंय तरी हातून आयसीयून एकटोच आसा बरोबर कोण ना सगळे रिलेटिव्ह भायर बसल्या तेवटेन तो स्ट्रगल करता हे सगळें अवॉइड करूं शकता आमी विथ दीस सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयले पासून आनी आमी तो रॅशनलायजेशन आनी कसो सारकें सिस्टमॅटीक जावंक शकता येस थोडे दीस पयलीं मातशें सगळे मामलेदारांकूय आमकां मातशें ट्रेनिंग बिनिंग सारकें दिवचें पडटलें पण ऑल ऑर्डर्स आर इन प्लेस मामलेदारांची ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरांनी काडल्या कोणा कडेन वचपाचें तें काडलां कोण फुडें तो खंय व्हरून वचपाचें डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर खंय तो 1 2 खंय ताजे कडेन ती ऑर्डर गेल्या सो लिटरली थियरीन सगळें इन आमी प्लेस हाडून दवरला येस प्रॅक्टिकली जेन्ना जातलें हें तातूंत थोडी टिटींग प्रॉब्लेम ही आसतलीच काल जस्टीस सोनकर सरानूय सांगलां की सुरवातीक मातशी टिटींग प्रॉब्लेम आसूं शकता की आमकां मातशें सांगू शकता की ना हें जावना सारकें हांगा एडजस्ट करूंक जाय थंय एडजस्ट करूंक जाय फायन ट्युनिंग मातशें करचें पडटलें पण टुडे वी गॉट कॉल फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरीवेअर काय रे आनी सगळ्यांनी तुमी हें कशें केलें स्टेटीन कशें केलें हाऊ वी कॅन डू इट म्हणजे आमकां आमच्या दोतोरांचे हातून फ्रॅटर्निटीसून आयले प्लस आतां म्हाका सोनक सरान फोन केलो की ताका सुप्रीम कोर्टाच्या जजान फोन केलो म्हणून की वी शूड गो इट टू एवरी सगळे ते गोवा स्टेट लिगल जी ऑथॉरिटी आहा सो वी आर सेटिंग अ एक्झाम्पल सो वी आर द फर्स्ट स्टेट वी हॅव सारकें सिस्टमॅटीक केलां अशें न्हय की आमी हे पेजाड की हांव आनी हो दोग तीग जाण बसून आमी केलें म्हणून वी हॅव कॉल्ड मिटींग ऑफ द दीस मागीर सब कमिटी केल्यो एएमडी करपाक सब कमिटी आहा प्रायमरी सेकंडरी बोर्ड करपाक मागीर आमी इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीक आफयले कारण हें डिजिटलायजेशन कशें करूंक मेळटा कित्याक फाल्यां तो एडिशनल कलेक्टर म्हणटलो आपूण ना कळ्ळें तो खंय तरी लिवेर आसा तो मागीर कितें ते 48 अवर्सांनी जावंक जाय हें सगळें प्रोसेस आहा तो सो ह्या खातीर डिजिटलायजेशन कशें करूंक मेळटा ताजेरूय आमचें चालू आसा ते अजून फायनल जावना पण आनी अनदर फ्यू मंथ्स इट वील बी फायनलायज्ड सो वी हॅव पुट ऑल सगळे सारकी सिस्टीम जाले जाग्यार आय एग्री सम प्रॉब्लेम येतलीच कोण तरी मामलेदार म्हणटलो अरे आपल्याक हें खबर ना हें खंय आनी कितें घेवन आयला तो आनी कितें करून आयला पण ओवर अ पिरियड ऑफ टायम एवरीथिंग वील गेट सेट अँड पीपल वील बी इजिली इट वील बी अवेलेबल अशें जातलें अशें आमकां दिसता आनी मामलेदार इज इजिली अवेलेबल टू एवरी वन पयलीं आमकां दिशिल्लें की आमी पंचायती सेक्रेटरी कडेन दिवया काय हेल्थ ऑफिसरा कडेन दिवया हाजेर खूब डिस्कशन जालें ऑन दीस सब्जेक्ट आनी कलेक्टर नॉर्थ एक्चुअली शी सजेस्टेड दॅट इट शूड गो टू द हे म्हणून आनी तांकां संवय आहा म्हणून नॉर्मल वील घेवपाच्यो सो दे आर यूज टू दीस टायप ऑफ वील फक्त ही मातशी नवीन वील फक्त ती खंय हाडून दवरपाची तांचें काम कांय ना भितर हाडून थंय दवरपाची सपोज दोतोरांनी मागली जाल्यार तेन्ना ती दिवपाची तातूंत तांची म्हणजे प्रत्येकाचे आपले प्रायवेट न्ही ते आसता सो ताजे कशें ते हँडल करपाचें दुसऱ्यांक कशी ती मेळची ना हाजेर सुद्दां आमी खूब डेलिबरेशन केलां आनी हाऊ दॅट डिजिटलायजेशन कॅन हेल्प इन दीस प्रोसेस OTP कसो करपाचो हे करपाचो ते अजून फायनल जावना पण सिस्टमीक इन म्हणजे लायक हार्ड कॉपीचें सगळें जालें ते आनी कांय प्रॉब्लेम ना सॉफ्ट कॉपी जर आमी खंय स्टोर करून दवरतले ती कशी रिट्रायव करप हाजेर म्हाका दिसता ओवर अ पिरियड ऑफ टायम वी वील कम आउट ऑल्सो ऑफ द सोल्युशन बट वी मस्ट बी रियली थँकफूल टू सोनक सर ताणी जर लीड घेवना जाल्यार हें जावचें नासलें बिकॉज आमी तांकां सांगलें पयलीं वचून सर हें करुया जाल्यार ताणें सांगलें येस वील डू इट आनी ताणें आमकां तो राम प्रभुदेसाय म्हणून ज्युडिशियल तांचो एक रजिस्टर आसा तो दिलो आनी मॅडम विजया म्हणून आसा जी मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द GSLA ते दिले आनी त्या दोगांनी आनी तांच्या स्टाफांनी वी हेल्प अस व्हेरी मच सारकें आनी वी कूड डू इट इन 3-4 म्हयन्यांनी आमी एक्चुअली वी कूड पुट इट प्रिफरेबली एक्चुअली 2 म्हयन्यांनी लास्ट फक्त ती ऑर्डर काडपाक म्हणजे गव्हर्मेंटाक टायम लागलो फक्त दोतोरांचे सगळ्यांचे कन्सेंट घेवन सगळी प्रायमरी बोर्डान कोण आसतले सेकंडरी बोर्डान कोण दोतोर आसतले मागीर हायकोर्टान जर केस गेली हायकोर्टाक 20 वर्सां वयले जे एक्सपिरियन्स आहा दोतोर तांचे लिस्ट जाय तेय लिस्ट रेडी केला सो एवरीथिंग इज इन प्लेस
ऑल ऑर्डर्स तुझं मामलेदारांक गेल्या, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक गेल्या, सगळ्यांक ऑर्डरी गेल्या. सो एव्हरीथिंग इज इन प्लेस. ओनली थिंग एक्च्युअली केन्ना जातलें ते कितें कितें खंय प्रॉब्लेमां येतली दॅट वी वील सॉल्व एज अँड वेन टायम कम्स. फर्स्ट जेन्ना केस येतली तेन्ना हय, केस जाली ऑलरेडी, सरान केली आनी काल आमी ते मामलेदार ऑपरेशनलायझेशन तेन्नाय कळटलें आमकां. हय, आता म्हाका तुमी सांगा की जर फॉर एग्जांपल म्हाका ते करपाक जाय will, जाल्यार कितें कितें करचें पडटलें म्हाका? आतां आमी व्हेरी सिंपल सांगलां. इफ यू गो ऑन दॅट आमची ई बुकलेट आहा न्ही, ताजेर आमी AMD कशी आसची ती बरयल्या. ते फक्त तुजी नांवां घालपाची. तुमी मॉडेल एक हय, नांवां घालपाची. 2 विटनेस तुजे जाय, कोण तरी तुका वळखता, ताणी सही मारपा जाय की आपल्या समोर तुवें हें केलां म्हणून, आनी तुका खबर आसा हे तूं यू आर इन गूड कंडिशन टू डू दॅट. ताजे वयर एक गॅजेटेड ऑफिसर किंवा नॉटरी करता, सगळ्यांक खबर आहा. नॉटरी कडेन तुका पयशे दिवचे पडटले. गॅजेटेड ऑफिसर तुजो कोण फ्रेंड आहा गॅजेटेड ऑफिसर करून ताणें सही मारली की येस दिस इज प्रॉपरली डन म्हणून. ते जालें की तें व्हरपाचें तुवें मामलेदारा कडेन दिवपाचें. मामलेदार मेन मामलेदार, मल्टिपल मामलेदार आसता. मेन मामलेदार कोण आहा ताच्या हातांत तें दिलें, तो घेतलो, तो तुका रिसिव्ड म्हणून एक कॉपी दितलो. एक कॉपी तुवें आपल्याक दवरपाची. एक कॉपी तूं जाका कोण नेमता पळय आपलो फुडलो ताजे कडेन तुवें सांगूं येता की ताजे कडेन दिवं येता, किंवा तुज्या चल्या कडेन तुज्या बायले कडेन कोणा कडेन तुवें दिवं येता. आनी एक कॉपी ती मामलेदार मागीर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक धाडटलो. थंय ते नॉर्मली सगळे बिल्स सेव्ह करून दवरतले. आनी एज एंड वेन डिजिटलायजेशन येतलें ते डिजिटल जातलें. मागीर तुका ते हाजेरूच ऑन मोबायलाचेरूच सगळ्यांक मेळूंक शकता. सो 2-3 कॉपी आमी दवरतात नॉर्मली. एक ताजे कडेन पर्सनल उरतली, एक कोणाक ताणें नेमला ताजे कडेन वतली, एक मामलेदारा कडेन वतली. सो 3 कॉपी आमी कालूय 3 कॉपी सायन केल्या. एक तो नजारेत म्हणून तर मामलेदारान काडली आनी ताणें मागीर दीपक देसाय डेप्युटी कलेक्टर आहा तांचे कडेन दिली. ही वील पुट इट. पण सरान देसाय सरान सांगलें म्हाका काल की सर आमच्या हे मामलेदारांक मातशी ट्रेनिंग घेवचें पडटलें. आय नो प्रॉब्लेम, वी वील टेक देम इमिजिएटली. नेक्स्ट ते मातशें इलेक्शन आहा न्ही, इलेक्शन सोंपलें की आमी वी वील टेक देम ट्रेनिंग सारकें. प्लस वील पुट इट ऑन आमच्या IME वेबसायटीचेर हे सगळे जी वील आसता म्हणजे कशी करपाची बी ते सगळे दॅट फूल बुकलेट वी वील अपलोड ऑन द IME वेबसायट. सो कोणाक जाय ताका आमी धाडूं शकता. प्लस आमी सोशल मिडियाचेर ऑलरेडी आमी सगळी कडेन कोण विचारता ताका धाडीत आसा. सो ते फुडें धाडटात. सो इट इज फास्ट स्प्रेड जायत आहा सगळी कडेन. आतां अशे तरेची अशे डेथ बेडाचेर आशिल्ले, व्हेंटिलेटराचेर आशिल्ले अशे कितले लोक आसतले सध्या गोंयांत जांकां लोक असतात खूप. आमच्या हांव कॅन्सर पेशंट आमी खुबशे पळयतात हे. तो नेफ्रोलॉजिस्ट तोय म्हणजे एंड रिजल्ट म्हणजे ते डायलिसीस करून करून जाम जाल्ले पेशंट तसले असतात. हे पेशंट चडशे चड असतात सारखे असले पेशंट. चडशे आमचे म्हणजे कॅन्सर पेशंटांचेर आसतले तेजे अशें कंडिशन आहा की ताका आनी किमोथेरपी बी कांय म्हणा कोणाक ती घेवपाची उमेदूय नासता. किमोथेरपी नाका म्हणटा आपल्याक गिव मी अ पीसफूल एक्झिट. आनी ते सोबत अशा कंडिशनान आयले तांचे ओगी तांचे कार्डियाक मसाज दी, तांकां व्हेंटिलेटराचेर घाल, पितोळ, हे सगळें आमी आतां विथ प्रॉपर गायडलायन्स आनी लिगल वे वी कॅन डू इट. पयलीं आमी करताले कशें मातशें नाका न्ही करुया फॅमिली. पूण मागीर कितें जातालें, एक चली खंय तरी अमेरिकेक आसा, एक खंयचे आहा, तो फोन करतालो कोणें तुमकां रायट दिलो हें करपाक. तो दोतोर भिवन ते करनाशिल्ले. नाव देर इज अ प्रोसेस इनवॉल्व. येस, थोडो टायम वतलो सगळ्यांक अंडरस्टँड जावपाक हो प्रोसेस. पण आय थिंक ओवर अ पिरियड ऑफ टायम एवरीथिंग शूड सेटल. सो आमी आतां ब्रेन डेथ करपाचे. आमी पयलीं ब्रेन डेथ डिक्लेअर केलें. तांचे पयलीं आमी दोतोरांक ट्रेनिंग घेतली. ते ट्रेनिंग घेतले म्हणून ते डॉक्टर मेशान कळ्ळें की बाबा हो पेशंट आय कॅन पुट इट म्हणून. कित्याक आमी ती ट्रेनिंग घेतिल्लें म्हणून. इमिजिएटली ताका कळ्ळें हो पेशंटाक येस ब्रेन डेथ. आमी डिक्लेअर केलो ताका. ऑर्गन डोनेशन बी कांय करूंक ना. आनी ह्या हातून ऑर्गन डोनेशन बी कांय ना, बिकॉज इज अ टर्मिनल पेशंट्स आसता. दे आर ऑलरेडी कॅन्सराचे टर्मिनल, तांकां ऑर्गन दे कॅनॉट गिव ऑर्गन्स. हे ऑर्गनान जावचें ना. नॉर्मल ऑर्गन डोनेशन करतात दे आर इन ब्रेन डेड बी एक्सिडेंटल पेशंट्स. बे अदरवायज हेल्दी असतात. सो तांचे ऑर्गन्स वी कॅन यूज. इन दिस पर्टिक्युलर ऑर्गन डोनेशन इज नॉट द इश्यू. आय मे बी केन्नाय तूं दिवं शकता, पण नॉट द मेन. आमी लिव्हर बिवर किडनी ते दिवं शकना. prevent their further sufferings, financial grief. Important thing कशें आसा, we have to make a distinction between इच्छा मृत्यू and this medical futility. युथेनेजिया म्हणून जे आसा न्ही, आपूण आतां स्वखुशीन मरण पावता, दिस इज नॉट इच्छा मृत्यू, दिस इज नॉट युथेनेजिया. सुप्रीम कोर्टान क्लियर डिस्टिंक्शन केला की युथेनेजिया इंडियन अजूनही इल्लीगल. Nobody can assist dying. Okay, but nobody should prevent death at the cost of dignity. म्हणजे कोणाक तरी बेस्टेड ट्रीटमेंट दीत रावप आणि तितूंतल्यान तो तर बरो जावचो ना, पण ताजे एक तर फिजिकल सफरींग जातलें,
स्पिरिच्युअल सफरिंग जातलें, फॅमिलीक ग्रीफ जातलो आनी फॅमिलीक इकॉनॉमिक सफरिंग जातलें. हें अशें जावचें न्हय म्हणून सुप्रीम कोर्टान पॅसिव्ह युथनेजिया आमकां एक मार्ग दिला. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आतां फाल्यां सकाळीं कोणें जर बरोवन दिलें आपल्याक आनीक जीवन नाका आनी आपल्याक आतां ह्या फुडें जीवन नाका अशें जर बरोवन, दॅट इज नॉट AMD, दॅट इज अ सुसायड नोट, इट इज इलिगल. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. सपोज कोणें AMD केल्लो आसा, आपल्याक जर कॅन्सर जालो आनी सामको टर्मिनल स्टेजीन आसा जाल्यार आपल्याक आनी व्हेंटिलेटरार घालचो न्हय. पण तो पेशंट जर एक्सिडेंटान म्हजे कडेन पावलो जावं सोरोप जावन म्हजे कडेन पावलो, आय विल स्टील ट्रीट हिम, कारण दॅट इज नॉट टर्मिनल. सो दीज थिंग्स दोतोर जाणा आसतात की केन्ना ट्रिटमेंट करप आनी केन्ना करप न्हय, आनी ते करप न्हय तेका प्रोसिजर आसा. एकूच दोतोर थारावंक शकना की हेका आनी ट्रिटमेंट ना. दोतोर देव जावंक शकना केन्नाच. आमी म्हणटा दोतोर एंड देव इज सेम, बट दॅट्स नॉट ट्रू. सो दोतोराक आमी हे नवीन प्रोसेस दिला की तूं आपल्या 2 कलिगांक घे, ताजो प्रायमरी बोर्ड कर, खरेंच ह्या पेशंटाक मेडिकल फ्युटिलिटी आसा काय ना ते थाराय. आणि ते जर तुमचे जर एग्रीमेंट जाले जाल्यार अजून एक 3 दोतोरांचो सेकंडरी बोर्ड कर आणि तेन्नाच ते फुडें वतले. सो इच्छा मरण इज नॉट लीगल इन इंडिया. युथनेजिया इज नॉट लीगल इन इंडिया. लेट अस बी व्हेरी क्लियर. What we have done is advanced medical care directive when I am terminally ill. सो दोतोरान सांगलें आतां कॅन्सर, किडनीचे पेशंट. पयलेच फावट म्हजे कडेन जर एक 60-70 वर्सांचो मनीस आयलो आनी ताका किडनी फेल आसा आनी ताणें जर वील केला की आपल्याक ट्रिटमेंट नाका, आय विल नॉट से आय विल नॉट ट्रीट यू, बिकॉज दॅट Right, स्टेज आय right. कॅन डू समथिंग, आय कॅन गिव्ह हिम सम रिजनेबल क्वालिटी ऑफ लायफ. पण जर एक दुसरो पेशंट आसा, ताजें वय कितलें आसूं, आतां एक 5-6 वर्सां डायलिसीस करता आनी इतलो वर्सां तो बरे कंडिशनान आशिल्लो, आपुणूच येतालो वतालो, उलयतालो करतालो, पण आयज तो आयला तेन्ना सामकोच कोमान आसा. ताजें इन्फेक्शन खूब एका लेवलाक आयला की म्हाका आनी वखदांच ना ट्रीट करपाक. तेका जर व्यर्थ हांवें एडमीट केलो ICU आनी जर व्हेंटिलेटरार घातलो, तो कितले दीस व्हेंटिलेटरार उरतलो आमकां कांय खबर ना. आनी तो बरो जावचो ना हें नक्की, हें म्हाकाय खबर आसा. जर त्या स्टेजीर फॅमिली एग्री जाता किंवा जर ताणेन जर तो AMD पयलीं केला, then I can call 2 other doctors, make this primary board, get their consensus, get another secondary board, and then operationalize and remove his ventilator or stop his ventilator or stop his dialysis. तुम्ही सेफ, डॉक्टरय बी सेफ करतात हां, सो दोतोरां आतां सांगलें न्ही, दोतोरांकूच पयलीं भंय दिसतालो की आपण हें करचें काय ना. वी डोंट वॉन्ट टू ॲक्ट एज गॉड. वी वॉन्ट टू बी युअर फ्रेंड and we want a process in place with which we can give you best care, and AMD is part of giving best care. I feel जे दोतोर न्ही ह्या एरियेन काम करता, क्रिटिकल केअर मेडिसिन, नेफ्रॉलॉजी, कार्डिओलॉजी, ऑन्कॉलॉजी, तातूंत आमी पेशंटांक एक लेवलाक ट्रिटमेंट दिवंक शकता, क्वालिटी ऑफ लायफ दिवंक शकता, थोडेफार क्वांटिटी दिवंक शकता, पण इट इज नॉट लिमिटलेस. एक पॉइंट येता जेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा की दीस ट्रिटमेंट नाव इज फ्युटायल, आनी ते आमी आतां एक 8 दुयेंसांचे एक मेडिकल फ्युटिलिटी क्रायटेरिया केल्यात. तुमी जर इट्स मेंट फॉर डॉक्टर्स टू यूज, बट जर कोणें सादारण मनशान जावं आसल्यार ताका कळटलें की हे क्रायटेरिया मीट जावपाक सोंपें न्हय. जेन्ना हे मीट जाता आनी 3 जाण दोतोर एग्री करतात की खरेंच मीट जालें, म्हाका मनाक दिसता तशें न्हय, खरेंच आसपाक जाय, आनी अजून 3 दोतोर एग्री करतात, तेन्नाच हे इट विल बी ऑपरेशनल. सो वी हॅव टू मेक अ व्हेरी क्लियर डिस्टिंक्शन की इच्छा मृत्यू किंवा खुदकुशी म्हणटा तशें सुसायड इज नॉट वॉट वी आर सेईंग इज गोइंग टू बी पॉसिबल. यू कॅनॉट से म्हाका आनी जिवन नाका, हांव वता म्हजें ऑर्गन काडून ताका दी. दीस इज नॉट वॉट इट इज. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दिस. म्हाका ऑलरेडी आता एक कॉल आयलो. म्हाका लागलो दोतोर ते युथेनेसिया केन्ना येतले काय म्हणून. आपूण पयलो मेंबर हा म्हणपाक लागलो पयलो. म्हणजे पळय, म्हणजे पीपल नो हा की बाबा वॉट इज युथेनेसिया, वॉट इज हे असिस्टेड हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. पण थोडे मुद्दम मातशे तुका मातशे इरिटेट करपाक हे करतले थोडे. पण आय थिंक एक आमकां एक्चुअली आमी जातले न्ही तेन्ना कळटलें आमकां खंय खंय प्रॉब्लेम आहा. वी विल ट्राय टू सॉल्व ऑल दीस प्रॉब्लेम्स. तुम्ही लोकांक कितें अपील करपाक फायनली, वॉट अपील यू वॉन्ट टू? काय ना, म्हाका दिसता की सगळ्यांनी आपापले AMD नॉर्मल वील तशी आमी करता तशी ही सुद्धा वील करून आपली दवरची, सो दॅट तुमच्या रिलेटिव्हांक एक ओपिनियन म्हणजे एक डिसिजन घेवपाक मातशें इजी पडटा. सपोज हांवें एज अ फादर हांवें केलें जाल्यार बाबा म्हज्या भुरग्यांक हांवें सांगतलो हें हांवें केलां, म्हजी अशी परिस्थिती आयल्यार म्हाका वगीच आनी व्हेंटिलेटर घालूं नाका किंवा म्हजें हें करूं नाका तें करूं नाका. सो दे नो. फाल्यां सपोज हांव ब्रेन डेड जालो, म्हणजे ऑर्गन डोनेशन करूंक जाय, तांकां खबर आसा की म्हाका ब्रेन डेड जाल्यार ऑर्गन डोनेशन म्हाका इच्छा आसा म्हणून. सो हें जर हांवें पयलीं सांगत
आनी आय कंटिन्यू स्पीकिंग टू माय चिल्ड्रन. तांचे कडेन उलोवंक जाय हाजेर, म्हणजे लिपोवन दवरून काय करपा सारकी गोष्ट ना ती. इट इज टू बी टोल्ड टू एवरी, बिकॉज म्हज्या भयणीक खबर आसूंक जाय, म्हज्या भावाक खबर आसूंक जाय. सपोज म्हजी भुरगीं ना, ती अमेरिकेक आसा, हांगा फक्त भाव आनी भयण आहा, तांकां डिसिजन घेवंक जाय. इफ दे नो की हें आसा ऑलरेडी आनी म्हजी इच्छा तशी आहा, जाल्यार दीस शूड बी डन, बिकॉज फायनली म्हजी इच्छेक मान आसूंक जाय न्ही. सो दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सोनक सरान एक इम्पॉर्टंट गोष्ट सांगल्या की प्रत्येक जाणान एका सपोर्ट दिवचो. तुम्ही आपलो एमडी करचो, दिस इज आयडियल, पण जरी करूंक ना तरी ही प्रोसेस जाग्यार आसा, ती खरीच लिगल आसा, ताजेर विश्वास दवरचो. दॅट इज द मेन थिंग. खुबशे फावट आतां आमी गोंयांत सुद्दां पळयता की भुरगीं भायर आसतात आनी जाणटे हांगाच आसता आनी तांकां दिसता की इतलीं वर्सां आमी आवय बापायक कांयच करूं ना आनी आतां ती सामकी दुयेंस आसा तेन्ना आतां आमी सगळे पयशे ओतुया. प्रेम तरी दिवंक पावूंक ना, पण आतां पयशे ओतून तांकां परत हाडया. हें जायना हें दोतोराक खबर आसता. जर त्या आवय बापायन पयलींच जर आपल्या भुरग्यांक सांगलां की ही परिस्थिती आयल्या तुमचें फक्त प्रेम दी, 2 दीस आपल्या फुड्यान राव, अननेसेसरी म्हाका 20 दीस व्हेंटिलेटरार दवरूं नाका, तें जर सांगिल्लें आसा आनी तेंच्यांनी जर तें एक्सेप्ट केलें जाल्यार सोंपें जातलें. आमकां दोतोरांक खूब फावट दिसता की फ्युटायल केअर. तुमी जर विचारलें न्ही, दोतोरां भितर सर्वे केलो न्ही, सगळे दोतोर म्हटले हांव म्हजो एमडी पयलीं करून दवरता. लोकांक हें खबर ना अजुनूय. लोकांक हाजे बद्दल म्हायती आसची आनी हें कित्याक लागून केलां हें कळचें, हो मेन हेतू ह्या प्रोग्रामाचो आनी ह्या बुकलेटाचो. आनी लोकांनी जर एमडी केल्यो जाल्यार खूब बरें. न सुद्दां केल्ल्यो आसत जाल्यार हेतूंचो अर्थ आनी तेजो कितें प्रोसेस आसा तो जर कळ्ळो जाल्यार हेजो सांगता जाली म्हणपाची. सो एंड ऑफ लायफ केअर डायरेक्टिव्ह जे आसा ते एडवान्स मेडिकल केअर डायरेक्टिव्हांचे रूल सुप्रीम कोर्टा कडल्यान पोरूं वर्सा जानेवारीन आयले 2023 एक जजमेंट आयलो सुप्रीम कोर्टाचो 5 जजांचो कॉन्स्टिट्युशनल बेंच. सो इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट लँडमार्क जजमेंट. जेन्ना सुप्रीम कोर्ट एक असली ऑर्डर पास करता दॅट बिकम्स लॉ ऑफ लँड, म्हणजे आमच्या आख्या देशाचे तो कायदो जालो. जो पर्यंत एक सरकार नवीन कायदो हाडिना तो पर्यंत तो कायदो आतां उरलो. पण हो कायदो अंमलबजावणीन हाडपाक प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंटान ताका एक प्रोसिजर घालपाक जाय. हें प्रोसिजर घालूं नाशिल्लें. सो पोरूं जेन्ना फेब्रुवारीन एक मुंबयचो दोतोर आसा, दोतोर दातार म्हणून, तो पार्ट आशिल्लो ह्या PILाचो. ही मेड इज लिव्हिंग वील, ताणें स्वताचें केलें आनी तो मुंबय सगळे कडेन भोंवपाक लागलो आपणें खंय डिपॉझिट करचें. पण महाराष्ट्र शासनान तेजेर खंयच ती हें करूं नाशिल्लें प्रोसिजर. सो ताणें शेवटाक आफ्टर 1 इयर डिसेंबर 2023 एक PIL परत हायकोर्टान घातलो बॉम्बे हायकोर्टान की महाराष्ट्र गव्हर्मेंट हॅज नॉट मेड द प्रोसेस. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्ह आर देर बट इट इज नॉट ऑपरेशनल. सो जेन्ना IMA गोवान ठरयलें की आमी ह्या बाबतींत चर्चा करची आनी कितें तरी फुडें थारावचें, वी अप्रोच द हायकोर्ट ऑफ गोवाचो सिनियर जज मिस्टर MS सोनक आनी तांची आमकां खूब मदत आनी गायडन्स मेळ्ळें. ताणें आमकां सांगलें की तुमी जर हें ऑपरेशनल करतले जाल्यार सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक वांगडा करूनच करचें. सो आमी थारायलें की जी गोवा स्टेट लिगल ऑथॉरिटी आसा तेंच्या पार्टनरशिपान आमी सगळ्या जे कोण स्टेक होल्डर्स आसा तांकां आफोवचे. सो आमी मल्टिपल मिटिंगो घेतल्यो. तातूंत दोतोर जाले, गव्हर्मेंटाचे ऑफिशियल जाले, हेल्थ डिपार्टमेंटाचे, लॉ डिपार्टमेंटाचे, कलेक्टर, मामलेदार, अशे सगळे जितले स्टेक होल्डर आशिल्ले तेंचे मल्टिपल राउंड जाले. एकूच मिटींग न्हू. 16 फेब्रुवारीक पयली मिटींग, अश्यो 7 काय 8 मिटिंगो जाल्यो आनी 28 मार्चाक लास्ट मिटिंगेन आमी तो एक प्रोसिजर गोंयान घालून दवरला. हातूंत तो डायरेक्टिव्ह जो आसा न्ही सुप्रीम कोर्टाचो ताजे सगळे मजकूर आतां आमी ऑपरेशनल केला. म्हणजे कोण लॉ तो आपलो वील करतलो जाल्यार ताजो मजकूर कितें आसचो तो आमी एक मॉडेल दिला. तोच करचो असो न्हय, कोणें आपल्याक जाय तसो बरयता, पण तो एक मॉडेल दिला. तशेंच नोटरी कडेन वचचें जावं गॅझेटेड ऑफिसरा कडेन वचचें हें ऑपरेशनल केलां. सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें की कॉम्पिटंट ऑफिसर गोंयच्या गव्हर्मेंटान थारयलां की दॅट कॉम्पिटंट ऑफिसर इज मामलेदार एट तालुका लेवल, कारण तो सगळ्यांक एक्सेसिबल लागीं पडलो. मामलेदार will collect, main मामलेदार of तालुका will collect that living will and forward it to a nodal officer in the collector office. Currently that is the additional collector. So collector will nominate that nodal officer. तशेंच आमी दोतोरांच्यो ज्यो पॅनल्स आसतल्यो प्रायमरी बोर्ड, सेकंडरी बोर्ड, तातूंत कोण आसचे हें गव्हर्मेंटाक सुचयल्लें आनी गव्हर्मेंटान एक ताजेर ऑर्डर काडले. सो आतां जेन्ना पळय नेक्स्ट केस अशी जातली तेन्ना ते दोतोराकूय सोंपें पडटलें की बाबा खंयच्या दोतोरांक आमी आफोवचें. आतां म्हजो जेन्ना पेशंट आयलो, म्हजे किडनीचे पेशंट,
सपोज म्हज्या म्हऱ्यान एक पेशंट फाल्यां आयलो आनी ताणें सांगलें म्हाका म्हणजे तो सांगूकूच शकना असले परिस्थितीन आसता चडशे फावट. सो ताजे फॅमिलीन सांगचें पडलें की हाजें वील केलां आमी म्हणून. सो म्हाका पयलीं कलेक्टरा कडल्यान तें वील खरेंच आसा काय ना तें चॅक करचें पडलें. जेन्ना चॅक केलें तेन्ना मागीर हांव म्हाज्या पेशंटाक ट्रीट करूं शकता काय ना तें हांवें ठरोवचें पडलें. म्हाका दिसलें की ह्या पेशंटाक ट्रिटमेंट करून कांय उपयोग जावचो ना. जाल्यारूच हांव आनीक 3 दोतोरांक आपयतलो, आनीक 2 जाण. सो आमी 3 जाण हे जाले प्रायमरी बोर्ड. सो प्रायमरी बोर्डान जर ठरयलें की ह्या पेशंटाक ट्रिटमेंट करून कांय उपयोग ना, व्यर्थ आसा आनी तेजे आमी बेश्टेच उपचार करता आनी त्रास चड करता, जाल्यार आमी सेकंडरी बोर्ड गठन करतले. तातूंत स्टेट लेवलाचे 2 दोतोर, हॉस्पिटलाचो एमएस अशें प्रोविजन आसा. ताज्या बरोबरूच सेकंडरी बोर्ड जर अग्री जालो जाल्यार आमी मागीर फॅमिलीक कन्विन्स करतले आनी ते फॅमिलीचे मिटिंगेन कशें तें नमूद करचें ते सगळे फॉर्म तयार केल्ले आसा. ह्या जर तुमी तो बुकलेट वाचलो जो काल रिलीज जाला तातूंत सगळे फॉर्म नमूद केल्ले आसा. सो ते सोंपें जातले दोतोरांकूय की कशें आमी रेकॉर्ड करचें, डॉक्युमेंट करचें, कशी ही स्टेप वायज आमी घेवची. सपोज कोणें AMD तयार केल्ली आसा आनी ती जशी सांगली म्हणजे मामलेदारा कडेन व्हरून डिपॉझिट केल्या, ती करतना 2 विटनेस आसा आनी गॅझेटेड ऑफिसर किंवा नोटरीन ते स्टॅम्प घातला की आपूण करता की खरेंच हाणें आपल्या फ्री विलान केला. जाल्यार ती सोपी जाली जेन्ना दोतोराक दिसलें की आतां हें ऑपरेशनल करचें म्हणून. जरी कोणें करूं ना आनी 99% लोकांची आसचीय ना, तरी सुद्दां सुप्रीम कोर्टान सांगलां की सेम प्रोसेस फॉलो करूंक जाता. जर AMD तयार करपाची आसा जाल्यार ताणें सोंपेपणी आपले 2 विटनस घेवपाचे. तो मजकूर जो आमी दिला तो वापरपाचो किंवा आपलेच प्रोसेस थिंकींग प्रोसेसान बरोवन काडपाचें. एक गॅझेटेड ऑफिसरा कडेन वचून तें अटेस्ट करपाचें की खरेंच हें ओरिजिनल केलां आपूण म्हणून आनी तें व्हरून आपल्या मामलेदारा कडेन दिवपाचें. तो ते कलेक्टरा कडेन पायतलो. हे सगळे प्रोसेस जर आसा इन प्लेस जाल्यार दोतोरांक सोंपें जातलें कारण प्रायमरी बोर्ड, सेकंडरी बोर्ड कसो करचो, डॉक्युमेंट कशें करचें हें सगळें आमी केलां. जर अनलकीली कोणें AMD करूं ना जाल्यार तेजे फॅमिलीन मागीर डिसिजन घेवचें पडटा की आमकां आतां हें नाका फुडें ट्रिटमेंट, हाका चड त्रास जाता. ताणें आपल्या दोतोरा कडेन डिस्कस करपाक जाय की दोतोर हाका ट्रिटमेंट करून उपयोग आसा काय ना. तेका आमी म्हणटा मेडिकल फ्युटिलिटी. ते मेडिकल फ्युटिलिटीचे क्रायटेरिया जे आसा ते आमी आतां ह्या बुकलेटान रिलीज केल्या. सो जर फॅमिलीन रिक्वेस्ट केलें जाल्यार प्रायमरी दोतोर आनीक 2 कलिगांक घेवन सेम प्रायमरी बोर्ड, सेकंडरी बोर्ड सेम प्रोसेसान वतले. सो ऑल इन ऑल जे सुप्रीम कोर्टान 2023 जानेवारीन रुलींग दिल्लें आनी वीच इज नाव लॉ ऑफ लँड तें ऑपरेशनल नाशिल्लें खंयसरूच आनी गोवा ह्या आतां प्रोसेसान पयलें राज्य जालां की तें ऑपरेशनल जालां. आनी खूब गर्वाची गोश्ट आसा की आमचे जे सिनियर जज आसा गोंयचे ताणेन स्वता पयलीं आपलें करून दाखयलां. म्हणजे ताणें आमकां एक वाट दाखयल्या की तुमी सगळ्यांनी करचें. दीस इज अ गूड कॉज टू डू. सगळ्या जर लोकांनी करीत जाल्यार खूब बरें आनी न सुद्दां केल्लें आसत जाल्यार आमच्या सगळ्या दोतोरांक आतां ही प्रोसेस कळ्ळी न्ही की मागीर खुबशे फावट व्यर्थ जे ट्रिटमेंट जाता पेशंटांचे ते वाचतले. व्यर्थ ट्रिटमेंट म्हणजे मेडिकली फ्युटायल केसीस हातून कशें आसा पेशंटाकूय त्रास जाता, ताजे फॅमिलीकूय फायनान्शियल त्रास जाता. खुबशे फावट आमी म्हणटा प्रायवेट हॉस्पिटलाच्यान लास्ट स्टेजीन गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो अशें तशें, पण तशें करच्या without doing that, suppose medical futility जर आसा जाल्यार we can assess and give that person dignity in death. That is the whole aim of this process.